हांव आतां फातोड्ड्याच्या ओपिनियन पोल स्क्वेअर हे जाग्यार आसा आनी हांगासर तुमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा हो जो वेस्ट डंप केला तो मारगांव म्युनिसिपालिटीन डंप केला आनी हांगासरले जे स्थानीक आहा तांचो खूब विरोध आसा. ते म्युनिसिपालिटी लागीं मागतात अशे वेस्ट डंप करून हांगासर फातोड्ड्यान डंप यार्ड करी नाका म्हूण. सो यू आर द पॅटिशनर इन द सनसोडा मॅटर. एलॉंग विथ सनसोडा तुमी हे डंप यार्डाचो इश्यू काडलेलो जो कदंबा बस स्टँडा कडेन आहा तो आनी तेणी म्युनिसिपालिटीन तो आतां बंद केला. पूण आतां आमकां दिसता पडटा म्युनिसिपालिटीन आनी 2 डंप यार्ड 2 सायटीचेर स्टार्ट केले. तर हेजेर तुमचें रिएक्शन कितें आनी सनसोडा सिट्युएशन कितें आसा? आर यू हॅपी विथ दॅट? हांव म्हणजे ऑन द हायकोर्ट मॅटर सांगपाक गजाल म्हणल्यार हायकोर्टान ऑलरेडी आमगे पेटिशन डिस्पोज केलो पळय आहा स्टेटींग की म्युनिसिपालिटी आपण एक अंडरटेकींग दिलां की अमकें काम करतलें म्हूण. सो हांव आज संसोड्या वचून येयलो कडेन आहा चोवपाक गेल्लो एज अ पेटिशन इन द हायकोर्ट ऑल्दो द पेटिशन इज बींग डिस्पोज म्युनिसिपालिटीन एक अंडरटेकींग केलां की अमकें काम आमी संसोड्या करतले म्हूण. बट आतां संसोड्या आतां ह्या टायमाचेर तूं समज चोवपाक वचत जाल्यार संसोडा मॅनेजमेंट ऑफ ड्राय वेस्ट इज इन अ पॅथेटीक कंडिशन. थिंग समज पळय सद्या आतां वचत जाल्यार ते कडेन तेणी अंडरटेकींग दिलें की 4 बेलिंग मशीन आहाय म्हणून. एक बेलिंग मशीन चलना. श्रेडिंग मशीन जे पळय आसलेलें झाड माड घान करून कंपोज करपाचें पीट करपाचो ते दॅट इज नॉट बींग ऑप्टिमायज ऑर इट कॅनॉट बी यूज प्रॉपर्ली ऑर the waste that is being collected is more, but the machine is not enough. सद्याक जो पट wet waste thing येता तो थिंग सगळो काकोरा धाडयते. सो म्युनिसिपालिटी इज लेफ्ट विथ ओनली मॅनेजिंग द ड्राय वेस्ट आनी हो ड्राय वेस्ट जो पळय हा बेलिंग मशीन समज ना बेलिंग मशीन ना जाल्यार तें एपार आहा तो डिस्पोज जायना आनी कॅल्क्युलेशन करून चोवपाक वचत जाल्यार अप्रॉक्सिमेटली 17 टन्स ऑफ ड्राय वेस्ट थिंगा येता खंय तो आउट ऑफ वीच 10 टन्स ऑफ ड्राय वेस्ट ते डायरेक्टली काकोरा धाडटाय. सो 7 टन पर डे जो एक्युमुलेट जाता बेल जायना जायन कोण थिंग डंप क्रिएट जालो कडेन हाय आनी समज हो ड्राय वेस्ट हिंग पड उडयलो कडेन आहा तो कनेक्ट संसोड्याक करपाक समज गेलो जाल्यार बिकॉज संसोड्या थिंग चलना म्हूण ह्यो थिंग बेलिंग मशीनां श्रेडिंग मशीनां थिंगाय डंप क्रिएट जालो कडेन आहा. I will give you footage which you can use to show to the people. I think also dump create jala. So Sonsora is connected here. It is affecting everybody. Morgokar effect jata, Fatodekar effect jata, Am Kutokar, Kutreche, Raikarank, Rasholkarank, Sogna effect jata. So if the municipality is not managing it properly, it is affecting everybody. More dumps are being created. From Citizens for Sonsora as General Secretary will highlight this issue to the municipality shortly, updating them that this is what is the situation as on date. आज आमी हांगा ओपिनियन पोल स्ट्रीट आसा हांगा आसा आनी हे सायडीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसा हांगा SGPDA मार्केट आसा थिंगा सम्राट गार्डन आसा एव्हेन्यू हॉटेल आसा एव्हेन्यू हॉल आसा मागीर थिंगा नेहरू स्टेडियम आसा आनी बस स्टँडूय आसा ते सायडीन आनी ताज्या मदें सरकारान एक ट्युरिस्ट स्पॉट केल्लो आसा गार्बेज. तुम्ही पळोवपाक शकता रवींद्र भवनाचे सायडीक सारके गार्बेज आख्खी हाडून उडयल्या हांगा फूल गार्बेज. कितें कितें हरशीं आज आमी सांगपाक जायना पळयल्यार कळटलें तुमकां. आनी हे जे आसा हे जी भांड्यावड सरकारान केल्या ते आमकां कळना कित्याक लागून. कन्सर्न ऑथॉरिटीज हॅज टू आन्सर द पीपल ऑफ गोवा वाय दे आर डुईंग दीस. आनी हांगाचो जो 2 MLA हांगा लागता एक मडगांवचो MLA दिगंबर कामत आनी हांगाचो लोकल MLA विजय सरदेसाय. ताणें आमकां सांगचें की हे सगळी घाण जी हांगा उडयल्या ती कित्याक लागून ती आजून ताजेर हे जे मेन स्पॉट आसा हांगाचो फातोड्डेचो मेन स्पॉट आनी हार्ट ऑफ द सिटी म्हणटा ते भाशेन हांगा ही गार्बेज हाडून उडोवपाची तांची कसली असली गरज कसली पडली ती आमकां कळना. तुमचे कडेन जागा ना जाल्यार यू हॅव टू एक्वायर द प्लेस वेर एवर इट इज आनी ते गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट म्हूण आसता ते तुमचे चलना जाल्यार कित्याक हें सिस्टम तुमचें तुमी ते गार्बेजीचे जे प्रकरण आसा ते संसड्या वेले सोडून तुमी हांगा हाडून उडयला ते कित्याक ते आमकां कळना. सो तुमी दोगांयनी आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा ताणें आमकां जबाब दिवची की हे गार्बेज हांगा कित्याक ती आनी आमकां
आमचे टॅक्स पेयर्स मनी जे आसा जे पयशे इतले उडयले तुमी सोंसड्याचेर इतले ट्रिटमेंट प्लांट घालता आनी कितें घालता तशें करता अशें करता म्हणून ते पयशे खंय गेले आमचे तुमचे कडेन जायना जाल्यार कित्याक आहा तुमी कचेराचेर बसून तुमी काम करात काम करना जाल्यार कित्याक आहा तुमी आनी हांगा जी घाण उडयल्या आतां इतली रिस्क आसा हांगा सगळ्यांक रिस्क हेल्थ रिस्क आसा पोल्युशन जातलें हांगा आनी हांगा लोक येवपी हांगा मेन मार्केट जाल्लें आसा हांगा एजीपीडीए मार्केट हांगा लोक येता वयता इतले लोक आनी हांगाचे स्कुलाचे भुरगे वयता हांगा रवींद्र भवन आसा आनी हांगा स्टेडियमाचे लोक येता फुटबॉल मॅचीस पळोवपाक आनी खंयची मॅचीस पळोवपाक तर हांकां ही दुर्दशा अशें हे तुमी दाखोवपाक सोदता की ओपिनियन पोल स्ट्रीट जो ओपिनियन आमचो इतलो इम्पॉर्टंट स्ट्रीट हो हा ओपिनियन पोल स्ट्रीटाचेर आमकां गार्बेज दिसती पडटा तर हांव मागतां जे कोण कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा आनी जे कोण MLA कन्सर्न आसा तांणी हेजेर लक्ष घालचें आनी ही गार्बेज हांगा उडयल्या ती उखलून आनी खंय घालची जंय हेजो ट्रिटमेंट जावपाक शकता हांव हेच मागतां सगळ्या कडेन सरकारा कडेन पयलीं ते हो जो गार्बेज आसा तो हांगाच उडयना थंय एक तांणी टेम्पररी बस स्टँड केल्लो थंय तांणी गार्बेज उडयला आनी बस स्टँड आसा पळय रियल आमचो KTC बस स्टँड ते सायडीकूच ते गार्बेज उडयत आशिल्ले कितल्या वर्सां आनी 3-4 फाटी तर तांणी उजो लायलो थंय हे दाखोवपाक की हांगा कांयच ना म्हणून आपशी उजो लागलो म्हणून ते पर्पसली उजो लायल्लो आनी मिलाग्रिसान तेन्ना बोर्डूय केल्लो तेन्ना ते बोर्ड पडून तांणी हो गार्बेज जो आसा थंयचो काडून थंय आनी हांगा उडयला तर हांगा आतां पावस पडटा म्हणून हे आतां दिश्टी पडटा म्हाका दिसता हांगा पावस गेलो वत आयलें म्हणटकच हे उजो लायतले हांगा आनी आमकां दाखयतले की ओके कोणी तरी पेटर्न उडयला जे आपशी लागला म्हणून हे सगळे सरकारान ही नाटकां बंद करची आनी इश्यू जो आसा कोर इश्यू जो आसा ताका एड्रेस करचो आनी लोकांक सुसेग दिवचो मातसो प्लीज तो दुसरो संसद जाला थिंग कदंबा फाटल्यान एक संसद जाल्लो कदंबा फाटल्यान एक संसद थिंग डंपिंग करता तें बंद केलां सगळे हाडनाड येता हिंग उडयताय अख्खे येता सगळे हिंग पुसन घाणी मारता हेजी हिंग मारता सम्राट गार्डन आतां थिंगाय संसद केला तो संसद काबार जाला आतां हिंग संसदे सगळे हाडनाड हिंग संसदे आतां म्हशी एक करपा मेळटा ते ना कांय ना सगळे पुरायन गायला आख्खे येता सगळे हिंत भितर म्हशी हाडूंक गेल्या सगळे सोरोप घेवड आनी कोण मामदोड येता तो हें कितें केलें तें हेणें म्युनिसिपाल्टी हाडनाड उडयता आतां हें कोणें तरी एक्शन घेवपा जाय हिंगा कितें रे कोणें तरी आनी मागीर तें कितें लायक जेन्ना सुकार पडटा मागीर हें समज सुकलें कितें जालें हिंग कोणें उज गायलो जाल्यार व्हडलो उज जातलो मागीर सोंसऱ्या भाशेन मागीर धांवन येतले फायर ब्रिगेड घेवन मागीर ते हेंका जोडूंक जाय न्ही हेका म्युनिसिपाल्टी जावं गव्हर्मेंटा जोडूंक जाय मागीर हाडून उडयला मागीर इतू गाडी उदका हाडल्यो तितू गाडी हाडले फायर ब्रिगेड हाडले हें हाडलें तें हाडलें हिंग कोण तरी हें सुकतरी उज घातलोच पयर येता सम्राट गार्डना फाटल्यान कोण एका मॅटिंगा उदकान बरो व्हडलो उज जाल्लो 8 दीस पयलीं ते हाडनाड आतां आमी सगळे डेंगू आनी मलेरिया हें तें जायना वचपाचें हाडनाड उडयता हे कोण तरी आहा ते नोदरे मुखार हाडल्या दोळे धांकलाल्या भाशेन करता थिंग कदंबाक उडयला ते बंद केलें तेणी आतां थिंग आतां ते कदंबाक उडयता तें बंद केलां आतां हिंग डंपिंग सम्राट गार्डना फाटल्यान थिंगा म्हशी घेवन वयता म्हणल्यार सगळे शिशा कुडके आनी कोण सोरोप कोण दिवाळ कोण मामदोड कांडेल सोरोप बी आसता हिंग पासून पळय दोग जाण झगडटाले सोरोप हांव म्हशी हाडून मागीर तेसो गेलो आनी मागीर म्हशी घेवन तें कितलोय ह्या लोकांक डेंगू जायन मलेरिया डेंगू जायन लोक कोण वचपाचो हिंग कोण तरी आहा तेणें एक्शन घेवपाचें विजयान तरी एक्शन घेवपा हेणें विजय बाबान तरी हिंगा हें कोन्न घेवपाचें आपणें कॉन्स्टिट्यूट तेणें तरी हें करपाचें हे व्हडले आहा हे BJPचे खाली आपण हें केलां तें केलां इतलेंच उलोवपाक कितें रे इतलें उलोवपाक आनी कांयच ना हेंगेलें आनी उलोवपाक कांयच ना आपण हें केलां तें बांदिलां तें आपणा तें पास जाल्लें विजयान बांदलां तेकाच हाली ब्लेम करताय आनी कांय न्ही हेका कांयच करूंक जाल्लें विजयान तरी कितें तरी केलां आतां हें विजयान एक्शन घेवपा जाय हिंगा प्रुडंट मिडिया खातीर Patata Sound Sabutais. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.